आमचो आमदार निलेश बाब काकराल हांव तेगे ऑफिसान गेल्लें म्हगे कामा बद्दल विचारपाक. तेणें म्हाका सांगलें की चवथ जावन यो म्हणून तुमचें जातलें म्हणून. मागीर चवथ जावन 15 दिसांनी गेलें. 15 दिसांनी तें सांगलें म्हाका आतां यो नोव्हेंबर डिसेंबरा जातलें म्हणून. अशें म्हणून सांगलें. आतां तें केन्ना जावपाचें आमगेलें तें आमकां खबर ना अजून. बाबू नागेश च्यारी म्हाजो बाबा नागेश च्यारी फ्रिडम फायटर. आमची जे कितें आमी आंदोलन केलां तेजे बेगीनचे बेगीन म्हाका जॉब दिवचो इतकी सरकारा कडेन मागणी आहा. खूब त्याग केलो म्हाज्या खातीर बाबान आनी लास्ट ताका कोरोना हितूनच्यान ते निधन पावलो. खूब परिस्थिती बिकट आहा आमची. तेन्ना बेगीनच्या बेगीन सरकारान दखल घेवची. 23तले 6 जाण ऑलरेडी गव्हर्मेंट जॉबाक घातलेले तातूंतले. मागीर हांवें लेटर केलें आमच्या अंडर सेक्रेटरीक की जांकां गव्हर्मेंट जॉबाक ऑलरेडी आसा तेंची नांवां कॅन्सल करात. तेंची नांवां हांवें सोदून काडली आनी डायरेक्ट तांकां कॅन्सल मारात. आसा ताज्या फुडलें कांयच जाल्लें ना. आतां 26 जाणांक जे आमी घेता म्हणटले पळय 26 जाणांची आमी नांवां दिल्या. ताच्याच बरोबर 14 जाणांची नांवां आमी फॉर्म पावयल्या. थोड्यांचे उरल्या दिवपाचे पण तांचो प्रोसेस तांच्या भितर चालू आसा म्हणटा ते. इवन नोकरी दिवपाचो प्रोसेस चालू आसा. नोकरी दिवपाचो जर प्रोसेस चालू आसा. आयज आंदोलन जाल्लें, आमरण उपोशण जाल्लें, ताज्या नंतर लेखी दिल्ले, ताज्या उपरांतचो पिरियड पळयलो जाल्यार अजून लेटरां येवपाक जाय आशिल्ली. अपॉयंटमेंट लेटरां सगळ्यांक येवन आयज आमकां हांगा परत येवपाचेंच नाशिल्लें आझाद मैदानाक. थोडी लेटरां येयली न्ही अपॉयंटमेंट. 23 लेटरां आयल्या. तांकां लागले ते कामां. 23 जाणांची जॉबां आयिल्ली. तातूंतले म्हाका दिसता 21 जाणांक लागलेली आसा. आतां 2-3 जाणांचे जे ऑलरेडी गव्हर्मेंट जॉबाक घातलेले तांकां तांचे कॅन्सल मारून परत फाटले कोण आसा तांकां आमी रिक्वेस्ट केला की तांकां दिवचें म्हणून. जांकां जॉब ना तांकां दिवचें. 23 जाणांचे लेटरां आयिल्ली तांकां जॉबाचे दिवपाचें हें केल्लें आसा. पण उरले म्हणटा तो 227चो आंकडो आमी 227 तांच्या हाज्या प्रमाणे आमच्या प्रमाणे फक्त 97 आंकडो दियात आनी मोकळे करात. कारण बेरोजगार वाडल्यात, घरांतली स्थिती बिकट आहा जायते जाणांची. आनी आतां तुमी पळयलें नागेश च्यारीची घरची हालत कितें जाल्ली आसा ती सामकी आमी स्वता प्रत्यक्ष पळयल्यात. मातयेचें घर केन्ना पडत केन्ना कोसळत कांयच सांगूं शकना. हाऊ मेनी डेज यू आर गिविंग रायट नाव? कितले दीस दिता तुम्ही सरकाराक कितले दीस दिता आता तुम्ही? आमी सरकाराक पूर्ण नोव्हेंबर म्हयनो दिता. डिसेंबराच्या 1 तारखेक आमी पूर्ण नेटान सगळे आंदोलनांक परते सुरवात करतले जर आमची ही दखल घेतली ना. आमी सरकारा कडेन प्रत्येक फावटी विनवणी करीत आसा प्रत्येक फावटी. कारण आमकां आंदोलन करपाचें ना. कारण स्वतंत्र सैनिकाची भुरगीं आमी हिंसा करपाक केन्नाच वचना. आमी अहिंसेन येतात, शांततेचे मार्गेनच हे करतात. गांधीजी विनोबा सारखे तांचो आमी पर्याय करतात. म्हणून आमी आंदोलन अशा तरेचे करीत आयिल्ले आसा. होच आमी हे करतले. नोव्हेंबर आमी म्हयनो दवरला. पूर्ण नोव्हेंबरा भितर आमकां सगळ्यांक भरून घे कोण उरल्या तांकां दिसना जाल्यार डिसेंबराच्या 1 तारखेच्यान आमी आंदोलन. कोड ऑफ कॉन्टॅक्ट लागतलो तुमकां दिसना? म्हाका दिसता कोड ऑफ कॉन्टॅक्ट जरी लागलो की आमी जशें पळयला त्या प्रमाणे म्हाका दिसता कोड ऑफ कॉन्टॅक्ट 19 तारखेच्यान लागू शकता, 15 तारखेच्यान लागू शकता. पण आमी 1 तारखेक कोड ऑफ कॉन्टॅक्ट लागताले आमी फुडें येतले, ताच्यान फुडें येतले. पण आमी दिला 1 नोव्हेंबर पर्यंत.